सर्वेस्पराच्या सोमेस दुतानो ताची वाखाणणी करात. देवाच्या शक्तिवन सेवकानो ताचें उतर आयकून ताच्या हुकुमांक पाळो दितल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ही कल्पना स्तोत्रांतली आमी मनांत आयज धरया आनी आयज ही परब भाग्यवंत महादेवदूतांची आमी समरुंबया. भाग्यवंत मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल ह्या नांवांची तुमी आसात. जल्मांक तुमकां ही नांवां दिलेलीं आसा. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस आयज समरुंबतात तांचे पासून आमी खेरीत मागणी उबारया आनी आमची मागणी तेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी केन्नाच भिवंक फावना म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कित्याक? पयले सुवातेर तो आमचे भितर जियेता. दुसरें म्हणजे ताणें आमकां प्रत्येकाक एक आंस बडो दिलेलो आसा राखपाक आनी सांबाळपाक. त्या भायर हे महादूतूय आसात. इतले सर्गींचे आमकां रक्षण आसा. ताका लागून आमी केन्नाच भिवंक फावना. आमी कित्याक लागून भियेता? कित्याक आमचे वस्तूंकी आमी सगळें करूंक सोदता. ही चूक आमची. देवान इतलें आमकां दिलेलें आसा आनी तरी पूण आमच्याच वस्तार आमी जिवंक सोदता. हें सारकें न्हय. हें एक आमचें पातक. आमी तांकां एक वतीन किंकोत केल्लें आसा. सगळें सांगलेलें आसा आमकां तरी पूण आमी आयकना. ह्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोर्पदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोर्प दितात देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, देवदूतांचे आनी मनशाचें मुनियारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ती तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया.
डेनियल प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसणां मांडून दवरलेलीं आनी काला युगां आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताजें न्हेसप आवरण हिमा पोरी धवें, ताजे तोकलेचे केंस मेंढराचे लेवे इतले नितोल, ताजें शिवसन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताजीं चाकां जळत्या उज्या सारकीं. ताजे मुखायली एक उज्याची नोड व्हांवताली. हजारांचे हजार ताजी सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताजे मुखार आसले. तेन्ना एक नेय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उकोडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताज्याशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिली आनी सगल्या पोरजांचेर, राष्ट्रांचेर आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. तांची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचें सोमराजाचें केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकाय. आमचो जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हणुया. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतला म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगतां परस व्हरतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज गोड केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कोतुदवां वर्णून म्हणटले. खरीच व्हरती सर्वेस्पराची मोहिमा. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सगल्या ताच्या दोलबारानो ताची कुशी पालतल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोमामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून नातानियेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना. नातानियेलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो,
फिलिपान तुका आपोवच्या आदी तूं आंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानेलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्या वन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुका सोत सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी नातानेलान जेजूक अणभवल्या उपरांत ताचे भितर कसली चिंतना आनी भावना उत्पन्न जाली ती ताणें व्यक्त केल्ली आसा. ताका भितरल्यान कळोन आयलें आनी ताणें अशें ताका म्हणलें, गुरुजी, म्हणजे तो आमकां जो शिकयता पळय तो. आनी तूं देवाचो पूत, देवाचो पूत, गुरुजी, आनी तूं इस्रायलाचो राजा. हें ताणें उद्गारलें काळजांतावन. आमी जेजू कशें म्हणून उद्गारतांक जायत. फाटल्या दिसांनी पेद्रूक ताणें विचारलेलें आनी सगळे शिश्यांक पेद्रून म्हणलें, तूं देवाचो अभिषेक्त म्हणून. आमी ताका कशे भाशेन वळखता? हो अणभव आमी जेजूचो घेवंकूच जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत ताचेर आदारून जियेतलें. नाजाल्यार वयल्या वयरूच आनी आमी ताका उतरांनी सांगता तो आमचो दोनी आमचो देव म्हणून, पूण खरेपणी तें जायना. कित्याक आमचेरूच आमी पातयेवन आसा. आनी ताचेर तर आमी पातयेवन रावत जाल्यार तो आमकां दर वेळा जेन्ना आमी ताका विचारता तेन्ना तो आमकां उतर दिता, तें आयकोंक आमी पुर्ती जातले. आनी तितलेंच न्हय, तो आमचे सगळें कशे भाशेन वावरूंक सोदता तेंय बी तो आमकां कळयता. आनी ताका आमी सहकार करतल्या सायबीण मायन केलो ते भाशेन, हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पोर म्हणें, हे भाशेन जातलें. आनी हे महादूत आनी आमचे दूत सगळोगूच आमचे बरोबर आसात. हे आमकां दिसना. कित्याक लागून आमी आपल्यापणानूच जियेता. भावार्थान तर आमी जियेत जाल्यार हें सगळें आमकां उगडापें जातलें आनी आमी केन्नाच भिवची ना. वदरूश आमचे सगळे भोंवती आसा, दुसऱ्यांनीय आसा, पूण ताका आमी कशे भाशेन सावरांक जाय. जेजू सगळें. दुसरीं कितें म्हणटात कोत्तात, बरें वायट पोजडें कितेंय जावं तें, रोखडेंच तांची उतरां, तांची चाल, तांची कर्तुबां आमी जेजूशी दवरूंक जाय. तांकां लागून, तांच्या उतरांक लागून, तांच्या चालीक लागून आमचे मदें चिंतना आनी भावना उत्पन्न जातात. ही बी आमी जेजूशी दवरूंक जाय. आतां आमी आजीरपणान जियेता, वयल्या वयर न्हय. नाल्यार कितें जाता, आमी आमच्या चिंतनांनीच आसा. दुसरे आमकां कितें म्हणटात कोत्तात तें आमकां समजना, पूण कितें वायट म्हणलें जाल्यार तें रोखडेंच लागता आमकां. कित्याक तें आमच्या पावंड्यार आसा, स्वार्थीपणाच्या, आनी तें आमकां रोखडेंच लागता. ताका लागून मागीर आमी आबोलत जाता. हे भाशेन आमी जावचें ना. जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावतले तेन्ना मागीर आमकां सर्ग उगडलेलो कितें चलता तें सगळें आमकां रातच्या दर्शनान म्हणलां, पूण आमकां दिसाच्याय दर्शनान सगळें दिसती पडटलें. आनी आमी भावार्थाची, बोरव्याशाची आनी देवाच्या मोगान भरलेलीं मनशां जावन जेजू सारकें आमचें जिवीत आमी जियेतले. आनी हे महादूत पळय आहात ते आमकां सगळें कोडीत करतले. तो मिंगेल हांगसर ताचो पुतलो आसा, तो आमकां राखता. तो झुजारी. कोणूय आयले देंवचार आमचे भोंवतणी आनी भितरूय पर्यान, तो रोखडोच ताका विचारलें की ना, रोखडेच ते पळोवन वेतले. ताका लागून आमची चिंतना, आमची भावना जेजूशी दवरली, तो रोखडोच मागीर तांकां हुकूम दिता, ते काडून उडयता. गाब्रिएल सदांच देवाचें उतर आमकां कळीत करता.
आनी आमी जाणो कशे भाशेन ताणें सायबीण मांयक देवाचें उतर कळीत केलें आनी तिचो रिस्पॉन्स कसो आसलेलो पळय तो. हांव चाकर जावं म्हजे सगळें तुच्या उतरापणान तिणें पूर्णपणे सहकार केलो. हांव जाणो हांव व्हड म्हणून तिणें कांय धरूंक ना. ती एकदम खालतेपणे सगळें करूंक जाय. आनी तुमी तेच भाशेन आसात. तुमी पळय कितलीं शिकलेलीं आसात, कितले व्हडले तुमकां कामां मेळिल्लीं आसा, कामांत तुमी आसात, तरी पूण खालतेपणी तुमी जियेतात. हें बरें, पूण देवाचें उतर आयकून तें पाळूंक जाय आमी. आनी राफायल आमकां सदांच पेकोवणी हाडटा. कितेंय तर जालें जाल्यार ताका उलो मारलो की रोखडोच तो आमकां पेकोवणी दिता. देवा फुडें ही 7 बोडवे आसात, महादूत आसात. तातूंतली आमी तेका जाणांक वखता. म्हणटच आमी तांचो मदत घेवया आनी आमी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक सायबीण मायन सांता भोक्तांनी सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक भेटयलें तेच भाशेन आमी भेटोवया आनी तांच्या आदारान आमचें जिवीत आनी पावलां फुडें मारया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयांची बोट आसा तिचो तान तकले मेरेन सगळें भितर हात तितलें ह्या सुस्कारांतल्यान जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत मॅकॅनिकली न्हय पूण खरेपणी भितरल्यान विस्वासान ताचेर सगळें दवरया. तो आमचे पासत मेलो हातूंतली आमकां सुटका दिवच्याक तें आतां आमी आपणावया आनी आमकां तो आपले कुडींत लागशिल्लो संबंद जिवंक मदत करता. ते परी आमचें जिवीत ताचे कोटांत सारया. आनी आतां हे भेटवणींत आमचें जिवीत सगळेंच ताका भेटोवया आनी तो उंडो आनी सोरो बदलून आपली कूड आनी रगत करतलो. तेच भाशेन आमचें जिवीत उदीक जेजूच्या जिविता सारकें जावंक हे भेटवणींत आमी आमचें समर्पण करया. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39 निर्मोळ बेट उंड्या सोऱ्याची. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सदीसपूर मानून घेवं. मोहिमेवंत देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ओ वाखाणणेचो योजना आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत दुपावरी तुजे मुखार सदांच चडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांत वायुवादा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महान देवदूतांक
वाखाणटना तुजीच महिमा आमी वाखाणटा, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो, कितलो व्हड तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेवंत संतोसतात वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोलबार. तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी करोराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Calcitle pieta, itle pauti tuoi boan Jesu, ami tuce moron porgotau. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडोनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आनी सिमांव आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासत धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आमी कितलेच फाटी हजारांनी म्हणलेलें आसा. पूण दर वेळा आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमचें पूर्ण दोन मन लावन
तें तर आमी म्हणत जाल्यार सगळे आमकां आनी सगळे आमचे भाव भयणांक बरेंपण फावो जातलें. आमकां अदृश्यांतली भायर सरून ताच्या राज्यांत आमी जियेतल्या आमच्या काळजांनी ताचो संतोश शांती सगळें आमकां मेळटलें. तर आतां ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळीं जाणां काळजांत थाण म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तायणीक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन ओतरेकतांव. तर आमकां शिवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयेंचो राखातांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमची सगळे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांवचो मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशितां. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुटशेले कोडसर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D44 पेज नंबर 73. तूं सोर्गींची गोडसाणीचो उंडो. तूं सोर्गींची गोडसाणीचो उंडो, बोलेचो तूं सोर आमच्या काळजाचो. जेजू आमच्या काळजांत कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा. दोळे धांपया आनी ही पुरी ताका भितरल्यान आजीर जावन तो सदांच आमचे भितर आसा, पूण ह्या ताच्या जेवणांत तो आमचे भितर येवन ताच्या जिवितान आमचें जिवीत घोट कोत्ता. आनी ताका एकवटून रावन तें जिवीत जिवंक आमी आतां ताका भास दिवया.
आनी ताचे बरोबर सदांच आमी रावया. सगळ्या काळजान सर्वेस्परा हांव तुका वखणटां, तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. मागुया. भोव मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागतां. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमची सवे आसूं. आनी सर्प दितात देव देवाचें बेसांव घेवंक आतां आमी तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको, तो तुमकां मोयपासान आनी काकुळतीन वागोव. आमेन. दोलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सर्पोदिदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवें देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हडुकार. सांव फ्रांसीस शेवेराक आमची मागणी घेवया. सांव फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण आपणाक जाय तें सांव फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते छाती पावूय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वखणटां. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. F3 पेज नंबर 86. देव आमकां जाय. देव आमकां जाय, देवाक सोडमानता, बाबाना सोदा सोद मानता, बाबान मोडायस तेणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्ताचे देव तयार, बाबाचो मोहीम वाडोवपाक. देव बाबाचो वखणटा पळय, देव पुताचो वर्तोवपाचे. देव बाबाचो मोगाळ पळय, देव पुताचो वर्तोवपाचे. परबीं तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताचे हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. Happy feast, Father.
Page 59, A130. Unto you do we lift our eyes. Unto you do we lift our eyes. A130, page 5959. A130, page 59. Unto you do we lift our eyes. Unto you do we lift our eyes. Oh Lord, have mercy on your servants. Unto you do we lift our eyes. Unto you do we lift our hands. Unto you do we lift our hands. Oh Lord, have mercy on your servants. Unto you do we lift our hands. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael. Daniel says in the Old Testament Bible, he saw myriads upon myriads attending Ancient One, God. And today's reading interprets myriad as referring to angels, angelos, messenger. In the preface of every Mass, we join our voices to the myriads upon myriads of angels when we say, Holy, Holy, Holy Lord. And during the Mass, we worship God by praising Him in the presence of the angels. In the presence of the angels, I will sing your praise. I will worship at your holy temple and give thanks to your name. So Gabriel was the powerful. The name Gabriel means power of God. He's one of the 7 angels who stand before God and in particular gives the glad or consoling tidings. He announced to Mother Mary that she will be with our Lord, Mother of the Incarnate Word. He also protects people from the evil. Michael means like God, who is like God. And the battle cry of the good angels when they drove Satan from heaven was like God, Michael. And then we have Raphael. Raphael signifies God has healed. He is the healer, and people invoke His blessings for healing. Each one of us, they say, has an angel protecting us, taking care of us. So let us thank God for all these beings whom He has given us to protect and take care of us. To take part in the holy sacrifice worthily, let us acknowledge the times when we fail to accept God's love for us. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, what I have failed to do, through my fault,
through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary of our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who dispose in marvelous order ministries, both angelic and human, graciously grant that our life on earth may be defended by those who watch over us as they minister perpetually to you in heaven, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading from the book of Daniel. As I looked, thrones were placed, and one that was ancient of days took its seat. His raiments was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was fiery flames, its wheels were burning fire. A stream of fire issued and came forth from before him. 1,000 served him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court sat in judgment, and the books were opened. I saw in the night vision, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, and was presented before him. And to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one, that shall not be destroyed. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response will be, in the presence of the angels, I will bless you, O Lord. Kindly repeat. In the presence of the angels, I will bless you, O Lord. I thank you, Lord, with all my heart. You have heard the words of my mouth. In the presence of the angels, I will bless you. I will adore before your holy temple. Your response. In the presence of the angels, I will bless you, O Lord. I thank you for your faithfulness and love, which excel all we ever knew of you. On the day I called, you answered, and you increased the strength of my soul. Your response. In the presence of the angels, I will bless you, O Lord. All the earth's kings shall thank you. When they hear the words of your mouth, they shall sing of the Lord's way. How great is the glory of the Lord. Your response. In the presence of the angels, I will bless you, O Lord. Kindly stand up. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Give thanks to the Lord, all his host, his servants who do his will. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no guile." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered him,
Before Philip called you, you were under the fig tree. I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus answered him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You shall see greater things than these. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear sisters and brothers in Christ, today we have heard in the introduction that we celebrate the feast of the three archangels, Michael, Gabriel, and Raphael. Both the readings of today, in a way, mention about angels in general. In the book of Daniel, we have heard the vision of God, the vision of heaven, where God is seated on the throne of glory, and the angel, countless angels are serving him, praising and worshiping God. What it tells us that the angels are only looking at the face of God. All the creatures, everything is directed to God, and the angels have a special place in his plan of salvation. Then even in the gospel, as we have heard, Jesus tells Nathanael, you will see heavens opened and angels descending and ascending upon the Son of Man. What Jesus is implying here is he is the bridge between the heaven and earth. And it is through him that the angel do the mighty works of God, helping us, guiding us in a way, in our journey of faith. Now, talking about the angels, we come to know about the angels through the scriptures and to the teachings of the early church fathers. If we take the scriptures, throughout the scriptures, we see how angels have played a role in the plan of salvation. In the Old Testament, we hear the angels guarding the entrance of the Eden garden, then later stopping Abraham from sacrificing his son. We also hear angels destroying the Sodom and Gomorrah because of their sinfulness. Even Jacob wrestles with angel. In the New Testament, we hear the angel Gabriel announcing the birth of John the Baptist and Jesus. Later, angels also ministered Jesus in the Garden of Gethsemane. We also know that angels were present at the resurrection. Two angels, men dressed in white robes, they were the angels. And also later in the ministry of the apostles too, we hear about the angels. So throughout the scripture, angels are being mentioned. And what God is showing us that he uses these angels as communicators, as messengers to us. They are protectors of the human beings, and he uses them for this purpose. Talking about the teachings of the church fathers, there are great saints like Saint Dionysius, Saint Gregory, and one of the important ones is Saint Thomas Aquinas. And in his book Summa Theologica, he mentions about the 9 choirs of angels, and which are divided into 3 groups. The first choir has the seraphim, cherubim, and the thrones. And what is their purpose? He says they are always at the presence of God. They are always seeking the face of God, unceasingly worshiping him. That is their purpose. Then he says there are the second choir, that is the dominions, powers, and virtues. They are also known as, they are the angels too. And God has given them, he says, the power to govern the world. They are the ones who see the functioning of the whole world. And the third choir, he says, are the principalities, archangels, and the other angels. And he says they are the ones who are close to the humanity. They are the ones who lead the humanity in their daily life. They act as communicators of God, bringing the message of God. Now, talking about the 3 archangels, they are the only 3 angels whose names are mentioned in the Bible. There are also other angels like Uriel, Ragiel, and so on, which are not part of our canon of the Bible, which are in the other books. But these 3 names of Michael, Gabriel, and Raphael are only mentioned in the Bible.
Saint Michael the Archangel, as we have heard in the introduction, in Hebrew it is understood as who is like God. El, they end with El. El is Elohim, God. So Michael, Gabriel, Raphael. So all have ending with God. And Michael is who is like God. And the answer to that is no one is like God. No one can be like God. So Michael basically means that no one can compare with God. And that is what Michael shows us. He's the defender of the heaven. He is the protector. And we hear in the book of Revelation, he wages war against Satan with the army of angels and defeats him. In the book of Daniel, we also hear that he is the protector of God's people. And so what we can learn from Michael the Archangel, first and foremost, we can learn that we too have our battles of good and evil in our life. And we need to use God's strength and protection. We require God's strength in there. And Michael tells us that we have to choose good and avoid evil in our life. Secondly, Michael is a defender of the people. And we too are called to defend people, especially those who are vulnerable, those who are oppressed, the marginalized. We have to stand against the injustice that is done to our brothers and sisters. We have to stand for truth. And that is what Michael teaches us. Secondly, Gabriel. Gabriel means God is my strength. Gavre in Hebrew is strength. El again is God. And Gabriel is known as the messenger of God who brings the good news. And we know in the New Testament, he brings the message, the good news to Zechariah first about the birth of John the Baptist, then to Mary that she would become the mother of the Son of God. So he brings the good news to us. And so that is what we can learn from Gabriel. That first and foremost, that the good news of God is to be trusted. It is trustworthy. And we have to hear the voice of God in our day-to-day life, just like Mother Mary did. That is what Gabriel teaches us. And to respond that in faith, in trust in God. That is what we can learn. We can also learn that to be an instrument of love, to be instrument of good news to our brothers and sisters around us. So that is what we can learn from Gabriel. And the third angel, Raphael, which means Rapha is healing. So God as my healer, Raphael. And what he is known as is the companion and a healer. In the book of Tobit, we will hear that he disguises himself as a traveler and helps this young Tobias on his journey, takes care of him, protects him from dangers, and also heals Tobit from his blindness. And therefore, he is a healer. And what we can learn from Raphael is that he reminds us that God takes care of everything, takes care of every details of our life. He takes care of our families, takes care of our struggles, takes care of our health. What we need is just faith in him. That is what we can learn from Raphael. So dear sisters and brothers, as we honor these three great archangels, the chief angels, Michael, Gabriel, and Raphael, let us thank God for this angel who has given us as the messengers and protectors of us. And let us pray that we may have the courage like Michael to stand for truth. We may have the openness of Gabriel to accept the message of God. We may have compassion of Raphael to be an instrument of healing and peace to others. And may this archangel always walk beside us and guide us in our day-to-day life. Amen. Bless thou, Lord God of all creation, for goodness fill this bread for which earth is given human hands and come for us the bread of life. Bless thou, Lord God of all creation, for goodness fill this wine for fruit of the vine, work of human hands, become our
fruit tree. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer you a sacrifice of praise, O Lord, humbly entreating that as these gifts are borne by the ministry of angels into the presence of your majesty, so you may receive them favorably and make them profitable for our salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise you without end in your archangels and angels. For the honor we pay the angelic creatures in whom you delight redounds to your own surpassing glory, and by their great dignity and splendor, you show how infinitely great you are, to be exalted above all things through Christ our Lord. Through him the multitude of angels extols your majesty, and we are united with them in exultant adoration, as with one voice of praise we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down his Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith, Savior of the world, by a cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate a memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and Simeon, Assistant Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all here and our near and dear ones, we pray. With the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the chaste spouse Saint Joseph, the blessed apostles, the angels and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say,
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. The help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. The body and Lamb blood of which is God, trying to you me take to away judgment the and sins of condemnation the to your world, loving have mercy. mercy Be on for me us. protection, Lamb man of and God, you God. take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. D26, page 112, D26. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored.
I will thank you, Lord, with all my heart. In the presence of the angels, I will praise you. Let us pray. Having been nourished with the heavenly bread, we beseech you humbly, O Lord, that drawing from it new strength under the faithful protection of your angels, we may advance boldly along the way of salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one makes his or her petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 359, X19, X19, page 359. Go the masses and Children of the Lord, take your word to others, as your word is spoken to you. Go the masses and go and tell the world, the Lord is good, the Lord is kind, and He loves everyone.
म्हजे मोगाळा जेजू, काळजान तूं म्हजे आसाय आनी तुका हांव दिनवासता वाखाणटा, तुका पोरणी पाट कोत्ता हांव, कित्याक तुजें जिवीत म्हजें सोबें आसा आनी म्हजें जिवीत तुजें सोबें आसा. पूण हे परी हें तूं आतां घडोवन हाड ह्या तेर्सांतल्यान. न्हयच म्हजें सोबें, पूण सगळीं हांगसर मागणी कोत्तात तितलेंय सोबें. त्या भायर आमकां लागून जंय इतलो लोक हांगसर येता तांच्याय काळजांनी तूं स्पर्श कर आनी तांकांय तुजी वळख दी. हें घडोवन येवच्याक न्हयच आमची मागणी, पूण कितें तरी करच्याक आमकां तूं सुचय. कशे भाशेन हो जागो जो पवित्र आसा तो पवित्रपणान दवरून तांकां तुजो अणभव मेळच्याक. कितल्याशा जाणांनी मागण्याची विनंती केलेली आसा, तरेतरेची विनंत्यो, ह्यो सगळ्यो आमी तुजे सरशी हाडटा. कांय जाणां आपल्या जल्माचो दीस समोरतात, बाकीचीं मरणाचो दीस समोरतात, आनी हे परी कितल्योच गरजो ताणें आमचे फुडें दवरलेल्यो आसा. ह्यो सगळ्यो जेजू आमी तुजे सरशी हाडटा, तुजे सरशी तुजे पांय सरशी दवरता हांव. आनी आमी आतां दोळे धांपून साश्टांगी भितरल्यान पडून जेजूच्या पांयांचेर आमची तकली दवरून आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया. न्हयच उतरांनी पूण खरेपणी. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दोळे उक्ते करुया. जेजूचेर आतां आमी रावया. हांगसर सांतिसिमो साक्रामेंतान तो आसा, ताका पळयत आसतना हळू हळू जशे भाशेन फावस्तिनान जेजूच्या काळजांतलीं ती किरणां भायर सरतात ती पळयली, तेच भाशेन आमी ती अणभवया. हें फकत भावार्थान घडटलें आनी ती आमचे भितर शिरोन आमकां भितरल्यान ती नितळ निर्मळ करता. ताका सगळीं आमची भितरलीं चिंतनां, भावना, चाल समोर पळोवया. आनी वयल्या वयरूच न्हय, पूण जे भितरल्या भितर कितें आमचें सगळें घडटा तेंय बी ताका आमी समोर पळोवन तातूंतलीं ताणें आमकां निवारचीं आनी आमकां ताच्या वाट्यांनी वाटो ज्यो आसा त्यो आमच्यो सगळें घडोवन हाडच्यो म्हणून हो वेळ आतां ताका समोर पळोवन सारया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना जेजू जेजू म्हणून ही चिंतना आमी, भावना, ही चाल, हे सगळें अणभव आमचे आनी दुसऱ्या बरोबर अणभव घडटात ते आमी सगळे जेजू सोबीत दवरया. आमी कोणाच्याच गुलामपणान जिवची न्हय, बोगर आनी फकत जेजूच्या. आनी आतां सगळीं आमची मागणी तेसां काळजान धरून दवरलेली आसा आनी आतां आमी ह्या तेर्सान भाग घेवया. सोत मानता देवाक, सोरपोदितार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड बी सांबाळलो, आग्वार मारयेंतान जल्मलो,
Pós-plata kaltani kursusle, takakutsat jolo, tomelo antakan nikipilo, tomelya modendionlo, tisredisa melyantlo juanzalo, sergat solo, surpududara deva babacha ujwa kosla, 20,000 juveni melyanchi mansubikurnyatalo, sotmanta povitratmya, Katolik poetry sube, भक्तांचो एकता आत्माचे मोक्षणे कुडीचे जिवंतपण सस्नाचे जिवीत Amen. भावार्थ बोरवासो प्रितीमोग ह्या 3 आत्मीक गुण देवा बापान आमकां दिलेले आसा पूण आमकां सायबणमायन बागयोन फ्रांसिसेवरान बागयोन इनासान बागयोन जुजेवाजान आनी सगल्या सांत भक्तांनी कशे भाशेन आपलें जिवीत ह्या 3 गुणांनी सारूंक जाय ते ताणेन तें सारून आतां आमकां ती मदत करतात तांचे विनोतीन आमी खोलायन आमचें जिवीत सारूंक एक आमच्या बाबतीन हनुमान बरे घेवया आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक उशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां डायनीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस्पो चटायसा उस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस्पो चटायसा उस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सर्विस्पो चटायसा उस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदी आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड उपुरबायचे सर्वीस पोर तुजे सोबे आसा आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उशिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांयणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मेरे कृपेन उरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आनी पापियां खातीर
विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन ब्लले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन ब्लले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन ब्लले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू निवारण करण्याच्या विचारांनी वाचुदा सुर्यात्म्या करून दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें कुसव्या दासडे बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उगारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मुदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुशिता तुजी आमची पातकां बोस आणि आमकां डायनान पडूं दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ मोगाच्या जेजू बुगस आमकां म्हज्या मोगाचे जेजू बस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या अवजांतली वो सगळ्या आत्म्या स्वर्गांत भोग करून राहिलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7.
आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टी तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचे पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या हातांत आहा स्त्रियां भितर तूं सोदो आनी सोदोयचो पुजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कणांतले वचनांतली वर सगळ्या आत्म्यांक करून सोड करल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुजलाक व्हेलो. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टी तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा उस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुत्र जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा उस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुत्र जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा उस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुत्र जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा उस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पुत्र जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां
आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आणि आता सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाची जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां उबार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्यांक भोव करून चोर करत आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सडगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या वशिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायनांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा
अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आणि स्वतः सर्वत्र आमेन. हे म्हज्या मुलाचे जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां येपणाच्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्या सरकार करून चड गरज आसलेल्या R31 घेवया. पयलो कडवो. Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर घुगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टींता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळवले सर्वेस पोत तुझ्या टाय आसा. अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आणि पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मिळाले सर्वेस्पद तुझ्या ठाई असा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आणि आता आणि सदा सर्वकाळ आमेन. म्हज्या मुगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्या स्वर्गार बुकरोत सोडोत. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची आपोरकोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें उस्तरे तुका आनी हें म्हाका कित्याक पडला म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगे तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळचे जाताले. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आणि आमचो दिसपडो रायत आयज आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्या वटकिटा तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां डायणान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट जी ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आणि बापया हाती नती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. म्हज्या मुगाचे जेजू भोगोस आमची पातकां निवाऱ्या आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्या स्वर्गार बुकरोत सोडोत. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14 ते 15 जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो
आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत जताय आसा, ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेस. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, वगोस आमकां आमची पातकां, निवाऱ्या कोणाच्या उज्यांतली, ओ स्वर्गाचो आत्म्या, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भगवंत देवाची माय आमच्या खातीर कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा,
उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुज्य येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुज्य येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुज्य येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुज्य येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुज्य येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आणि आता आणि सदा काल आमेन. मोच्या मुखाचे येसू बोगस आमची पातका निवारण काही कोणाच्या उजाडली ओ सदा सगळ्या आत्म्या बोल करून स्वर्गरस असलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगवती मरिया देवाची माई आणि पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आणि आता आणि सदा सर्वथा आमेन. हे म्हज्या मोगाचे जेजू बोगस आमची पातकां निवारण काय कोणाच्या उजाडली वर सगळ्या सगळ्यांक भोग करून स्वर्गात असलेल्यांक. आरतीस पयलो कडवो घेवया. प्रभूचे आमच्या प्रभूचे
जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका निरोधोरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराचो कोटा आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या पासर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळयेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवारा. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताये आसा, उसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां इणपणांतल्या उज्यांतली, वो सर्गा सगळ्या आत्म्यार, भोग करूं चोर गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळयेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू भोगोस आमची पातका निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली ओ सरकार सगळ्या आत्म्यान बोकरोचो परस आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयो 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालेच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निफाळ. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू बघितले बरे देवाचे माई आम्हा खातीर नतिकोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोच ताय सावस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूत जेजू
जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस्पो छताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस्पो छताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस्पो छताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रात्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो सर्गार सगळ्या ओतम्यांक बोकरूचो गरज आसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणल्यार जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पोट जेजू मागीर बरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या ओतम्यांक बोकरूचो गरज आसलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या जेवच्यांतली वो सरकार सगळ्या वचून स्वर्गार आसलेल्या. पान 180 आणि 7 R24 पयलो कडवो घेवया. क्रिस्मोचे मोगले दोनूय बाजूनी क्रिस्मोच्या दाव्या उजव्या पावलांनी क्रिस्मोचे सोनी सगळ्या स्वातांनी क्रिस्मोचे भोंवती चारूय वाटांनी क्रिस्मोचे सोनी सगळ्या स्वातांनी क्रिस्मोचे भोंवती चारूय वाटांनी. पांच स्वर्गाचे मिस्तेर पयलो अर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे कलंगाक शिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. देवाचे माये आपापल्या खातीर मती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काळाला आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या औषधांतली ओ सरकार सगळ्या वचण्यार बोकरूचो गरज आसलेल्या दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्याची सांग दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मागता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडून पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलोले सर्वेस्पर तुझ्या ठाई आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदय तुझो पूत जेजू भगवंत बरे देवाचे माये आमच्या खातीर प्रतिकोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
आम्हा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आनी सदां सदां आमेन. हे म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवारे आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या सरकार बोकरूचोर गरज आसलेल्या. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचे देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या वचयता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवान मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवान मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा, स्तरे मोदे तूं सदीप आनी सदीप तुझे पूत जेशू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवारे आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्याक बोकरूचोर गरज आसलेल्या. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, अस्त्रामध्ये सदो आनी सदय तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, अस्त्रामध्ये सदो आनी सदय तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, अस्त्रामध्ये सदो आनी सदय तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये आनी बापया आदी नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा,
अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या दयांचा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या दयांचा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या दयांचा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या दयांचा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या दयांचा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्व तुझ्या दयांचा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूजे भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापाखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां इणपणांतल्या उज्यांतली व सर्गा सगळ्या वचनांक वो करूचोर गरज आसलेल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, जे पांयां तोळ आसलो चोंदरीम आनी जे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एकरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां इणपणांतल्या उज्यांतली व सर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोग करूचोर गरज आसलेल्या. थोड्यो घडयो ओगेपणांत आमी सारया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर जाल्लो आसा.
देवाक आमी दिनवास या जेजूचो आकार आमी पत्करलेलो आसा आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत काळजांत ताची कृपा आमच्या सोबे आसा आनी ताची गोठाय शक्ती आमच्या सोबे आसा आतां आमी फकत सायबीण माय भाशेन चाकरां कशीं जियोया आनी तो आमकां सांगता आनी सुचयता आनी करूंक आवडटा ताका आमी सहकार दिवया जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे Noman Rani. Noman Rani kakutushe mai, tuskiam chen shivit, amrutani bornoso, ami potishe vichi balka, tukaulo mata, ya tuka chakonan, susa sudun, rudon korun, mai tuka prata, amche doya sharatini, tuchi kakutushi nodorka, tukon wale ani mogal, dulobang warmani, या पदसा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखय भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्या मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र राज्य मिस्तर आमी नियाळटा ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळो अशें कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कर ए बो कोनवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतेल्याच्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें नालासरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयोन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सुरक्षेंत तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दुयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक साकुन्नेचे ताणें दिश्ट घाली होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान दोर दुतल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इणोळख्यांक सुबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे जाणांनी बदता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्रामाक ताच्या संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन संस्काराकितल्या वाट्या सस्तवी नोमान कोता सोडून दिवन अग्युरीती सेवादोर नवो दोता सोयबाचे विषयांचे Господа, куда мука, ты много цобавар, сой боlte вишой динар, притикша баба камча, сой дивон будак дача. Murgotun kazatonya Wunduya Bakanuya Upsolya Tanche Modor Mogacha Povitatmya Sonskar Kod Kade Bona
तुवेचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका उजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं ताबोण आसण्याच्या सोडमणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेतार राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा